साम पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप। असलो पुर्तो विश्वास आमकां क्रिस्ता मारिफात देवातय आसा। आमचेच तकी आमी कांय केला म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय। आमची सगळी सामर्थ्य देवा थावनूच येता। ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचे मन्यारी जावंक योग्यता दिल्या। हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो। बरपिनिशी घाल्ले नियम मोर्न हाडटा, पूण आत्मो जिवीत दिता। मोर्न हाडटा ते नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरां कांतोवन बरयल्लें। येदे व्हड महिमेन ते परगट केल्लें की इस्रायल लोकांक मोइजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना। कित्याक तो परजल पालवून वेसो आसलो तरी ताचे मुखामळ तितले परजळतले। तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये। आमचे वयर गुन्यांव मांडटा ते विधान जर इतले परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता ते विधान कितले चड परजळीत जायनाये। निजायकी ह्या अदीक परजळा मुखार आदी परजळीत म्हूण आसलेलें ते आतां परजळ नातलेले बरे आमकां दिसता। तात्कालिक म्हूण दिल्ले जर इतल्या परजळान भरलेले तर ससनाक बाळचे म्हूण दिल्ले कितल्या चड परजळान भरनाये। देवाचे उतार हें। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात। रद्द करूंक न्हय भगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां। सतस हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचे आसा ते घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना। देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले। पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले। देवाचे उतार हें।